हेच्या लागूनच एक 24 वरांची नोटीस दिवन इमर्जन्सी कावन्सिल मिटींग आपयली. तो इश्यू खूप गंभीर आसा आणि जाला कित्याक की आमची डेलीची 16 ते 18 टन वेट वेस्ट जी आसा ती आमची डेली सालिगांव ट्रिटमेंट प्लांटाचेर वयता आमी व्हरताले, म्हणजे थंय व्हरून ट्रिटमेंटाक थंय दिताले व्हरून. सो आतां जालें कित्याक की सडनली एक GWMCन आमकां लेटर केल्लें आसा की थंयसरले सालिगांव तुमी धाडपाचें बंद करपाचें आनी ती डायवर्ट तुमी काकोडा करपाची म्हणून. सो तेज्या लागून आयज एक इम्पॉर्टंट डिसिजन घेतलेलें आसा की ती आमी एग्री केल्या की थंय धाडपाची म्हणून. आनी तेजो एक्सपेंडिचर कितें आसतलो अरावंड 12 ते 15 लाखाच्या भितर. सो तो एक्सपेंडिचर आमकां आमी गव्हर्मेंटा कडेन आमी मागपाचो म्हणून, आमकां रिइम्बर्स करचो म्हणून. सो ते डिसिजन आयज आमी घेतलेलें आसा. आनी सेकंडली एक व्हेरी इम्पॉर्टंट एक कम्युनिकेशन जे गव्हर्मेंटान आमकां धाडलेलें आसा. गव्हर्मेंटान आमकां एक प्रपोजल दिला की एक कम्प्रेस बायोगॅस प्लांट ऑफ 10 TPD आमकां एक ऑन PPP बेसीस आमी हें करचो म्हणून प्रपोजल दिवपाक आमकां सांगला तेंच्यांनी एजन्सी आमकां दिल्ली आसा. सो ते एक डिसिजन घेतला की ते एजन्सीक आपोवन कशें ते PPP बेसीस आमी करपाचें आनी जागो ताका आयडेंटिफाय करपाचो, हे सगळें कितें आहा तें उलोवन डिस्कस करपा लागून तांकां एजन्सीक आपोवपाचें. एवरी डे सालेगांव 16 टन गार्बेज वेट गार्बेज वयताली ती खंय तरी थंयसर तेंच्यांनी बंद केलें आनी तेंच्यांनी आमकां ती गार्बेज दुसऱ्या जाग्याचेर ट्रान्सफर करपाक सांगलें. काकोरा ते काकोरा आतां ते कशें आहा सिस्टम आहा तेका आमकां थंयसर म्हयन्याक 12,11,400 तेंच्यांनी पेमेंट कर म्हटलां. जे गाडयो आमचे 2 गाडयो एवरी डे जे वयतले काकोरा तेचे एमावंट जाता 12 लाख एक म्हयन्याचे. आनी तितून कशें आहा पयलीं आमची गाडी आसलेली, जी आमची गाडी आमी घेतलेली ती वयताली सालिगांव, ती गाडी नाका म्हणटा ते कित्याक ते गाडयेक ती सिस्टम तशी तांकां जायची ना. आनी तितून तेंची गाडी आसतली, आमी तांकां खाली लोडिंग करून दिवपाचें आनी तेंची गाडी वचून थंय हें करतले म्हणून आमी मिटींग अर्जंटली हें केलां कित्याक 2-3 दीस जाल्यार आतां बंद जाल्लें आसा आनी त्या खातीर आमकां खूबच त्रास जाला. म्हणून कावन्सिलाची मिटींग आमी मागयली आनी हेचेर डिस्कशन केलें आनी हेचेर आमी म्हटलें जाय ते हेचेर तें बेगीनच्या बेगीन करचें म्हणून. तेच्या मागीर उतर आमकां आनी एक प्रपोजल ऑलरेडी येयलेलो आसा. एक आमचो स्वताचो प्लांट घालपाक थ्रू आमच्या G-Soda कडसून तोय आमी आतां एका मिटिंगेक फॉर्वर्ड केलो आनी आमी तेचेरूय भासाभास जाली आनी तें खंय तरी चालू जावपा खातीर आमकां कावन्सिलाक कळपाक जाय म्हणून आमी तांकां पयलीं आपोवन पयलीं मिटींग घेवन मागीर आमी डिसायड करतले बाबा तांकां दिवचें काय न्हय कित्याक आमी ऑलरेडी तेंच्यांनी तो जागो प्रपोज पयल्लो जो आमची शेड आसा ती आनी तांकां तो पसंद पडलेलो आहा त्या जाग्याचेर तो प्लांट घालपाचो म्हणून.